नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. आम आदमी पक्षान गोंयान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आपले कॅन्डिडेट आजून एनावन्स करपाचे आसा, पूण ते थंयचे लिडर्स आसा ते काम करपाक लागल्या. असोच एक मतदारसंघ आसा तो दाबोळी आनी प्रत्येकाक दिसता की माविन गुदिन्होचे दाबोळी वयले वर्चस्व जर काडटले जाल्यार एक मनीस आसा जो सेगीत तांकां कॉम्पिटिशन दिता ते म्हणजे बाबू नानोसकर. ते हालीं आम आदमी पक्षान जॉयन जाले आनी ऑलमोस्ट शुअर जाला की ते दाबोळेच्यान इलेक्शन लढयतले. आमचे बरोबर आसा बाबू नानोसकर. माविन गुदिन्होक हरोवप ही जायंट किलर अशें जातलें. सो यू थिंक की आम आदमी पार्टी आनी तुमी मेळून करपाक शकता? आम आदमी पार्टी हांव आतां 2-3 म्हयने जॉयन जाला. हांव 12च्यान दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन फायट करता. नवीन गुदिन्हो फ्रॉम तो काय कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावना, तो रावता भायर. हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 24 hours आसता. पूण तो दोनूय टायम फर्स्ट टायम कितें जालो, म्हाका टायम कमी गावलो. 13 days गावले 2012चे आनी 13 days गावले तरी हांवें बरी फायट दिली. तेन्ना एमजीपीचेर रावले. एमजीपीचेर रावलो आनी जेन्ना 17 रावलो तेन्ना एमजीपीचेरूच रावलो. पूण ताका पर्रेकरान हेल्प केल्लो आनी पर्रेकराक तुमी जाणा, मनोहर पर्रेकर डिफेन्स मिनिस्टर आसलो, त्या खातीर लोकांनी ताका वोट केल्लो. पूण तेज्या नंतर पर्रेकर हे जालो आनी हेणी आपली टीम सगळी केल्या आतां आनी खूब फॉल्स प्रॉमिसीस लोकांक केल्या, जॉबाक लायतलो हे लायतलो. पूण ह्या फावट म्हाका दिसता ताका इजी डिफीट करपाक चान्स आसा. आनी आमची आम आदमी पार्टीन इतली गॅरंटी दिल्या आनी लोक आतां न्यू जनरेशन यूथ आहा ते आम आदमी पार्टी फुडें पळयता फ्युचर. ह्या फावटी इजी दिसता इजी आमकां इजी दिसता. तेणीच प्रॉमीस केल्या तेतूनच ताका पुरो. ओवर कॉन्फिडंट बी ना कोण? तुमी? आमी ओवर कॉन्फिडंट ना, कित्याक हांव ग्रावंड लेवल काम करून येयल्लो भुरगो, प्रॅक्टिकली काम करून येयल्लो भुरगो. हांवें खुबशे निवाड्या डेव्हलपमेंट बीन केल्या. तेन्ना सुदीन PWD मिनिस्टर तेज्या अंडर हांवेंनूच प्रोजेक्ट मोठे प्रोजेक्ट लागलेले, लायक वॉटर टँक ऑर मिक्सिंग रस्तो. आतां ताका रस्ते चालू आहा ते आमच्या टायमाचेच रस्ते ते, इवन पायपलायन बीन ते. सो हांव ग्रावंड लेवल काम करून येयल्लो भुरगो. सो हांव केन्ना प्रॉमिसीस केल्या. पॉवरफूल मिनिस्टराक च्या अगेन्स्ट आसा तुमी? पयलींच्यान ना न्हू, 12च्यान ना न्हू, तेन्नाच्यान आसा? तेन्नाच्यान ना. कितें जालें लास्ट टायम, कितें जालें 17 आम आदमी पार्टीनूय तेंच्यांनी सेपरेट बसले आनी तेंचे वोट स्प्लीट जाले. सो आतां हांवें एक 2-3 जॉयनींग जावच्या पयलीं एक म्हाजो फ्रेंड आसलो एडवीन मास्कर, तेज्या वांगडा हांव सदांच कॉन्टेक्ट बिजनस एडवायस घेता. सो तेणी म्हाका आम आदमी खातीर खूब हें केल्लें आनी हांवें स्टडी केली. लॉकडावन आसलें तेन्ना आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी अशी आसली की ती घरा वचून, हांव काय तेन्ना आम आदमी नासलो, पूण तेंच्यांनी सारके फ्रंट रनर कशें घेवन काम गरिबांक म्हणजे. पूण तेंच्यांनी कशें केल्लें काम की जे लोकांक खरीच गरज आहा तेन्ना जेन्ना रेशन दिवपाचें, सो ते फुडें सरलेले. सो ते एक पळोवंक गेल्यार आम आदमीचें सिन्सियरली काम. आनी म्हाका अशें जाय आसलें लिडरशीप की आनी खुबदां म्हाका फ्रेंड्स म्हाजे आसताले, ते बाबू तूं एक नॅशनल पार्टी सिलेक्ट कर केन्ना इन फ्युचर. तूं आतां पॉलिटिक्सान कंटिन्यू आतां इतलीं वर्सां पळोवन एक नॅशनल. सो म्हाका एक ऑप्शन आसलें की एक बरी पार्टी म्हणटा ती आम आदमी पार्टी. आनी दिल्ली मॉडल तुमी पळयलें, आमच्या गोंयान इतलीं स्कुलां आहा ती आतां मॉडर्न करपाक जाय एक श्री अरविंद केजरीवालाच्या अंडर लिडरशीप. हे आतां ओवरऑल स्ट्रेटीचे येता. दाबोळेचे लोक कन्विन्स जातले की दिल्ली मॉडेल दाखोवन बाबूक हें करा म्हणून, वोट करा म्हणून? दाबोली आमी मिटींग घेतली पळय, कितलो लोक येयलो. आमी जेन्ना आमी दाबोली लोकां कडेन उलयलो, लोक म्हाका म्हणटा तुवें बरें डिसिजन घेतलें आम आदमी पार्टी. आतां गोंयान आमी सरकार पयलें, काँग्रेसूय पयली, BJP. ह्या फावट आम आदमी कित्याक पळोवची न्हू? आम आदमी एक क्लीन गव्हर्मेंट दिला न्हू दिल्ली. आमकां दिसता न्हू, म्हाका एक लिडर म्हणून दिसता, तांकां दिसता की बाबा आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर कशें. भुरगीं शिकलीं जाल्यार ते जातलें न्हू. आयज भुरगीं कितलीं शिकता तांकां जॉब गावना, करेक्ट लायन गावना. सो म्हाका दिसता की हांव केजरीवाल लिडरशिपा अंडर आमी भुरग्यांक, जी भुरगीं कॉमर्स शिकता, आर्ट्स शिकता, तांकां दुसऱ्या लायनीन घालपाक, तांकां जॉब क्रिएट करपाक. गव्हर्मेंट कितें कॉलेज जाली काय बाबडे भुरग्यांक आपुणूच जॉब सोदचें पडटा, कोणाक गावता कोणाक गावना. पूण गव्हर्मेंटाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडली तांकां फ्युचर दाखोवंक जाय इंडस्ट्रीनी. दिल्लीची पार्टी म्हणटा तुमची पार्टी? दिल्लीची पार्टी, बाकीचे पार्टी खंयचे तर BJP खंयची पार्टी? एमजीपी तरी हांगची गोंयची आशिल्ली. गोंयची रिजनल पार्टी. तुमी गोंयची पार्टी सोडून दिल्लीच्या पार्टी ना, कडेन? हांव कितें जाता पळय, MG आमचे बाबा बीन MGच. आमकां भाऊ साहेब बांदोडकर तायेचेर मोग खूब आहा, MG पार्टीचेर आहा. पूण MG पार्टी कशी
आमचे स्टेट हितून दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन मातशे तुमी जाणा पोर्ट आहा, रेल्वे, एअरपोर्ट आनी नॉर्थ इंडियन सावथ इंडियन लोक चड आहा आनी ते रिजनल पार्टी मातशे पळयना पूण ते नॅशनल पार्टी पळयता आनी हर टायम हांव बारीक वोटान डिफीट जावप मागीर तितून जाता कितें म्हाजे कार्यकर्ते नर्वस जाता तेंचे म्हणून फ्युचर आसता न्हू ते चिंतता की बाबू नमस्कार एम.एल.ए. जालो आमकां जॉब गावतलो कितें बिझनस गावतले कितें हेल्प करतलो सो हे सगळे कॅल्क्युलेशन करून सगळे एडवायस घेवन हांवें आम आदमी पार्टी जॉयन केली आनी हितून कितें जातलें म्हाजे तुमी जाणा आसत म्हाजे 4-5 हजार वोट म्हाजे पर्सनली आनी आपाचेय वोट भरपूर वाडला सो आमी ओवरऑल गोवा पळोवंक गेल्यार आमी आयज कालचो रिपोर्ट येयलो तेजेर आमी 27% आमचे गोंयान जाल्या आम आदमी पार्टी आम आदमी आनी BJP 31% समथींग आहा सो आतां फाल्यां परवा केजरीवाल जाम अगेन केजरीवाल आनी जम जातली जाम जातली आनी आफ्टर दॅट इलेक्शन कोड येयले तांचे गुन्यांतल्यान आनी जम जातली तेंचे BJP घेवन वाले. जाम जायना तेंचे घेवन ते थंयच उरता आमचो केजरीवाल एकूच लिडर येयल्यार जाम जाता आमी तुमी पयले आसले कितले कमी आसले कालचो रिपोर्ट आमी 27% पावले आनी BJP वॉज 32 ओन्ली 3% मायनस तेजी सो गेम गोंयान फायट BJP वर्सीस आम आदमी पार्टी म्हणटा तुमी हय दाबोळीन जी फायट ती गोंयांनी तशीच फायट तशेंच जातली BJP वर्सीस आम ना आदमी. थोडे कॉन्स्टिट्युन्सी आहा थंयसर दुसरे आसतले. काँग्रेस आतां कॅन्डिडेट अजून लिस्ट येवंक ना तेंचे न्हू तशें तुमच्याय लिस्टान नांव ना अजून म्हण सर आमचे आतां डिक्लेअर करतले आमी न्हू काँग्रेसचे एक पळयत जाल्यार आमी आतां ते कालचे हेजेर दाखयल्या काँग्रेसीची 16% हे आहा एज पर काल न्यूज येयला तेजेर हांव उलयतां सर्वेचेर विश्वास दवरता तुमी सर्वेचेर विश्वास दवरचो पडटा न्हू तुमच्या मतदारसंघात तुमकां कितले पर्सेंट आमी आतां प्लसान चलता सद्या तरी कॉन्फिडंट इतलो की आमी माविना परस चड चड विरिएटो परस चड विरिएटो सद्या प्लसान चलता हांव सगळ्यांक परस प्लसान एक वटेन BJP आसा आनी दुसरे वटेन बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा आमी पळयलें की TMC MGP आसा मागीर काँग्रेस आसा आतां NCP वालोय बी जुजे फिलीप दाबोळीन आपूण रावता म्हणटा हे तुमचें जे एक गट्टा मतां आसा पळय आनी एंटी BJP ती सगळी डिवायड जातली आनी BJPची मतां मात थंयच उरतली आतां कशें आसा सांगता तुका 2 टर्म पयले जाल्यार हांवच सेकंड नंबर आहा हांवच फायट करूंक शकता तेन्ना TMC नाशिल्ली TMC आसली लास्ट टायम ती वेगळे तरेची TMC आतां मातशी ते नेटान भायर सरल्या ते नेटान भायर सरल्या पळया लोक आतां कितें लोक वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर सगळे पळयता लोकांक खबर आहा की बाबा ही फायट बिटवीन मोविन गुदिन आनी बाबू नानसकर आनी बाबू नानसकर जे काम करूंक शकता तितलें मोविन गुदिन करूंक शकना हांव काम कशें करूंक सोदता जे खरें लोकांक नीड आहा तें आमचे नीव वाडे एक पायपलायन आसली ती 30 वर्सां पयलीं घातली ती हांवें 25 वर्सान 30 वर्सान नीव घातली म्हणजे हांवें फुडलें फ्युचर चिंतलें तेन्ना लोक 5,000 रावतले आयज थंय 25-30 हजार लोक रावता सो हें तशें म्हणजे हांव थंयच रावपी म्हणून आनी निवाड्याची घरां नांवार करपाक जाय हांवें 12च्यान सांगलें ती नांवां करूंक जाय म्हणून एवरी टायम इलेक्शना पयलीं नांवार करता म्हणटा फॉल्स प्रॉमिसीस दिता चल्लो अजून 10 वर्सान कांय करूंक जाय सो आमची 70 कशी लोकांची घरां नांवार करपाचो विशय आसा तसो न्यू वाड्याचेरूय आसा 70 भशेन आतां दाबोलीनूय कॉपी जावपाक लागले पयर 70चो आमचो लिडर विश्वजीत के राणे तो म्हणटालो की इलेक्शन लागीं पावले काय दामराचो वास येता तसो दाबोलीन आतां दामराचो वास येवपाक लागलो वचत तो येता सद्या दामराचो आनी इलेक्शन नाल्ल फोडलेलो गेल्या वर्सा मार्चान नाल्ल फोडलेलो गणपती देवा फुड्यान आमच्याच घरा कडेन आनी काम चालू केलें आयज काल 2 दीस जाले म्हणजे इलेक्शनाक खातीर बेनिफीट लोकांक आनी तो रस्तो 12 वर्सान जाता खंय न्यू वाडे पार्ट 23 12 वर्सान हॉट मिक्सिंग जाता तुमी म्हाका सांगात 12 तो आमदार जालो दाबोलीचो आयज आमी 22 पावले जाल्यार रस्तो एक वॉर्डांतलो रस्तो 10 वर्सां करूंक लागता म्हणजे तुमी चिंतपाचें डेव्हलपमेंट कशें आहा तें दाबोलीन सो डेव्हलपमेंटाच्या क्रायटेरियाचेर तुमकां लोक मतां दितले दाबोलीच्या बरें हे हांकां कशें रूल आवट करता तो कॅप्टन वेरिएटो आसा तांकां रूल आवट कशें करता जुजे फिलीप स्वता थंय उबो रावपाक सोदता तांकां कशें रूल आवट करता तुमी जुजे फिलीप आतां 10 वर्सां ही कॉन्स्टिट्युन्सी न्यू जाल्या उपरांत जुजे फिलिपाची म्हाका आयडिया ना कितले ताका पर्संटेज जो घेवंक शकता ते जुजे फिलीपूय आमचो पयलीं सर आमी ताका सपोर्ट करून हेतून जिखयलेलो पूण तेणी डिसिजन दाबोली घेतला काय ना तें म्हाका खबर ना मागीर बसलो काय उलया बसले की उलया म्हणटा उलया पूण काँग्रेस तरी आसा काँग्रेस आसतली
काँग्रेसीक तुमी पळया न्हू 12 कितले 12 तो 17 2700 वोट पडलेले काँग्रेसीक. पूण आतां तेन्ना काँग्रेस बरी आसली, पूण आयच्या डेटीन काँग्रेसीची एक बॅड मेसेज गेले की ते जिखता आनी बीजेपीन उडी मारता. सो त्या खातीर पूण हो मातसो कॅन्डिडेट जर दिले विरियाटोक आमी अशें चिंत्ता की दितलेच ताका म्हणून, आनी जर दिले जाल्यार हो मातसो डिफरंट कॅन्डिडेट तुमकां मातशें फायट करपाक प्रॉब्लेम जावचो ना. बिकॉज बाकीचे कॅन्डिडेट वेगळे आनी कॅप्टन विरियाटो एक आपूण नॉन करप्ट बॅकग्रावंड, हाजो डिफेन्स बॅकग्रावंड, एक्टिविस्ट बॅकग्रावंड. हांव करप म्हणे तुमचे मुडेन ना. हांव म्हाका खबर आहा न्हू पॉलिटिक्स कितें तें. कॅप्टन विराटो इज न्यू, तो मनीसूय बरो, तो न्यू. तेजे हांव तें मेळ्ळो तेका इंटेंशन मोविनाक डिफीट करूंक सारकें एक कडेन येवंक जाय. सो आनी हांवें आम आदमी पार्टी त्या खातीर सिलेक्ट कर हांकां डिफीट करपाक जाय. डिफीट करपाक अख्ख्या मुरगांव तालुका फाटल्या फावटी बीजेपीन जिखिल्लो. वास्को म्हाका दिसता दाबोली, कुट्टाळे आनी मुर्मुगांव हाजी. हे फावटी कोण जिखतले? ते जिखले म्हणल्यार ते लास्ट टायम मनोहर भाई आसलो न्हू पर्रीकर, त्या खातीर जिखले ते. ह्या फावटी म्हाका दिसना तितले टारू येतले म्हणून. हे फावटी प्रमोद सावंताचो तितलो कॅरिझमा ना थंय? ना काय इम्पॅक्ट जावचो ना? ना. इतले मोठे पूल बांदले, फ्लायओव्हर बांदले, तुमकां आतां दाबोले येवपाक पणजेच्यान लागीं पडलें, तातूंत कांयच इम्पॅक्ट जावपाचो ना. ते डेव्हलपमेंट चालूच आहा न्हू, ते डेव्हलपमेंटाचो इम्पॅक्ट वोटिंगाक पडपाना न्हू. लोक खूश जाता न्ही बाबा आपूण एक फ्लायओव्हरसून आयलो, बाबा भाजपान केलो, ताजे टेन्युअरान केलो फ्लायओव्हर म्हणून. ते तेंचे पर्संटेज तांकां तितली पर्संटेज पडटले, पूण तेंचे मिनिस्टर म्हणटाले पूल मारून पोट भरना म्हणटाले. उगडास आसा तुमकां? एक मिनिस्टरान म्हणलेले. सो ताका लागून मायनस जातले म्हणटा. बीजेपी टोटल मायनस आहा गोंयान ह्या फावट पळोवंक गेल्यार. कित्याक बीजेपी ती न्हू. आमी पयल्या बीजेपीक जी अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी हे लिडर आसले, हे बीजेपीचे लिडर, आनी ही आतांची. लास्ट मनोहर भाई पर्रीकर आसतना ताका ओके आसली, काम जाता. तो जाणा सगळेच जाणा मनोहराचें काम कशें आसलें पर्रीकर सराचें. सो तो गेल्या उपरांत कितें जालें, एक टायम आसलो बीजेपीन की काँग्रेसीन चोरता तांकां आमी भितर घालतले म्हणून. एक ताका आमदार घालूंक ना भितर, सारकें न्हू. वयल्यान काँग्रेसीच्याच आमदारा कडल्यान असो आमचो मोविनो गुदिनो बीन चल्ल्या मनशा कडेन चोरपाक शिकले हे बीजेपीचे थोडे आमदार. तुमी ते माविन गुदिन्याक चोर म्हणटा डायरेक्ट? चोर म्हणना हांव, करप्शन करपाक शिकले म्हणटा. तुमी आयकता कितले करप्शनाचे येता. हांव काय ना, तुमी टीव्हीर दाखयता हांगा करप्शन जालो, थंय करप्शन जालें, कशें जालें. मनोहर पर्रीकर आरोप आसा, आरोपच हेजेर उलयता हांव. आरोप आसा करप्शन. आतां तेंचेच मिनिस्टर उलयता न्हू, आमी उलयना. जॉब लावपाक पयशे घेतले म्हणून. तुमी म्हणून सांगा म्हाका, एक भुरगो शिकता तो जॉब लावपाक पयशे घेवप हे सारकें आहा? तुमच्या मतदारसंघान तरी कंप्लेन करूं जायना. माविन गुदिन्हो मिनिस्टर आशिल्लो, तुमकां जॉबाचो प्रॉब्लेम असो जायना, इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रॉब्लेम असो जायना, आनी ही वॉज वन ऑफ द सिनियर मोस्ट मिनिस्टर इन द कॅबिनेट. तूं पळय आमच्या यूथ न्ही हेतून दाबोली कशें कमीत कमी 2000 भुरगे तरी अशे अनएम्प्लॉयमेंट आसतले. ते म्हाका आतां भोंवता ते जॉब गावना तांकां, फक्त जॉब दी म्हणटा. गव्हर्मेंट जॉब जाय लोकांक, इतलेंच. गव्हर्मेंट दी, प्रायवेट बरें तरी दी म्हणटा. सद्या जॉबलेस आसा. गव्हर्मेंट जॉब गोंयकारांक सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय पूण सगळ्यांक दिवंक पावचे ना. तेणीच प्रॉमिसीस केल्या खूब जाणांक. आतां ते कोड लागसर रावले ते सगळे बाबू म्हणटा मातसो राव, कोड लागून. हांव म्हणटा म्हाका कांय ना, कोणाचें फ्युचर जाता जावं न्ही, म्हणजे फॉल्स प्रॉमिसीस दिवंक जायना न्हू. सो दाबोळेचे प्रश्न कितें आसा? तुमी फाल्यां उतर कोण लोकांक कितें दितले, आपूण कितें करतलो? एक तरी घरा नांवार जाले. घरा नांवार करपाकूच जाय पयलीं. खंय एक नीव वाड्याची आनी खंयची? नीव वाड्या थंय आशे डोंगरी आहा, दाबोली हांगा दाबोली आहा, बोगमलो थोडी आहा. हे कितें एनक्रोचमेंट? ती कोमदाद लँड कितें आसा की म्हाजें ताका घर कोमदाद लँड. आमी आतां 40-50 वर्सां जाली. सो ती नांवार करतले? हय. फुडलो नेक्स्ट ऑल ओवर हितून सिवर लायन घालपाक जाय. ते नाला बील अशें घाण जाता सगळी, ते करपाक जाय. इवन तुका अंडरग्रावंड केबलींग करपाक जाय लायटीचें बीन. फाटीं केन्ना तुफान येयलें सगळे लायटी गेले, 3-3 दीस लोकांक लायट ना. अशी हे मेन डेव्हलपमेंट. आनी मेन म्हणटा ते जॉब, भुरग्यांक जॉब क्रिएट करपाक जाय, गव्हर्मेंट ओ प्रायवेट. आम आदमी पार्टीन एश्युरन्स दिला की आमी जॉब दिता म्हणसर पयशे तरी दितले म्हणटा. पार्टीन डिसिजन घेतलात न्हू, तो फायदो पडटलो म्हणटा.
आतां तूं म्हाका सांग भुरग्याक त्या पर्यंत गव्हर्मेंट जॉब काडटलोच न्हू. आम आदमी जॉब क्रिएट करता. दिल्लीन तेंच्यांनी लॉकडावना टायमाक 10 lakhs जॉब क्रिएट केले. इंडस्ट्रियांनी हांकां मेळोन एप यूज करून केले न्हू. प्रायवेट हेतून तरी करपा जाता न्हू. तुमी भंडारी कम्युनिटीचे, ह्या भंडारी सो तुमी खुश आसपा जाय आम आदमी पार्टीचेर. तांणी भंडारीचोच सीएम म्हणून सांगले. भंडारीचो सीएम सांगला आनी भंडारी म्हाका एक भंडारी समाज वा बहुजन समाजाक एक ते आयज ते लागीं करता. दिल्लीसून येयल्ले पार्टी त्यांनी एक सर्वे केलो. अरविंद केजरीवाल फूल स्टडी केल्या शिवाय कांयच डिसिजन घेयना. त्यांनी केलो बहुजन समाज प्लस भंडारी समाज जे मॅक्झिमम वोटींग बीजेपीक वयताले न्हू. जेन्ना मनोहर भाई हांगा गेलो, दिल्ली गेलो, तेन्ना एक भंडारी समाजाक चान्स दिवंक जाय आसलो. तेन्ना दिवंक नाजाल्यार सेकंड टर्माक तरी दिवंक जाय आसलो भंडारी समाज सीएम. भंडारी समाज नाजाल्यार भंडारी समाज समाजाचे कार्ड घेवन खेळटात सध्या राजकारण. ना, कार्ड घेवन कोण खेळना. आतां आम आदमी पार्टी आल्यार तुमी सीएम भंडारीचे. ना 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 रेसीन आसा, ना ना मनन आसा ना ना. डिसिजन घेतले पार्टी ते न्हू. आमी आमदार जाले पयलीं खुश न्हू. आमकां काम आमदार जाले जाय. कित्याक म्हाजे यूथ सपोर्टर बाबडे 10 वर्सां झुजता की बाबू नांदकर एकदां आमदार जावंक जाय. आनी हांव 5 वर्सान काम करूनच दाखयतलो. फाटली 2 इलेक्शनां एमजीपीचेर लढली. एमजीपीचेर हे फावटी एमजीपी टीएमसी एकठांय आयल्या. हय. सो तुमकां दिसना की तुमी जर थंयच राविल्ले जाल्यार आतां तुमकां बेटर चान्सीस आसता आशिल्ले? आतां जालें न्हू, फुडें सरलें न्हू. पूण तुमी बेजेसांव बी काडटा एमजीपी सोडले म्हणून? ना ना, हांव दिपक भाईक परमिशन घेवन सांगून येयलो की म्हाका परतूय म्हाजे भाशेन जर 500-800 वोट गेले जाल्यार परत डिफिकल्ट जातलें म्हाका. ओके म्हणलो. ओके म्हणपाक म्हाका आतां हेतून कितें जाता, आमचे ते नॉर्थ इंडियन सगळे मिक्स क्रावड वोट पडटलो. ते मातशे 500,000 खातीर डिफीट जावंक जाता ते जावचें. शिवाची म्हणटा ती मतां ना थंय दाबोळे, ती म्हाजीच न्हू. तुमचीच मतां. म्हणजे शिव म्हणून पळोवन लोक मारपी अशें कांय वोटींग बेस ना. ना, ते एमजीचे पळय आमी पयलीं एमजीच न्हू बापूय बी म्हाजो. एमजी ते म्हाजेच कडेन आसतले वोट. आमी एमजीक दुखोवंक ना. हांवें एमजीचेर अगेन्स्ट केन्ना उलोवंक ना. हांवें एमजीक सांगून परमिशन घेवन येयलां. आनी सुदीन बाई कडेन म्हाका खूब हेल्प केला. तेज्या अंडर हांवें 7-8 वर्सां काम केलें न्हू. तेणी म्हाका खूब हेल्प केला. तुमी पयलीं फर्स्ट टायम म्हाका एमजीपीचो कोणी असो लिडर मेळ्ळो जो एमजीपी सोडला आनी ढवळीकाराक कांय म्हणिनासतना सोडला. न्हू, म्हाजें इंटेंशन म्हाजें सेल्फ कितें म्हाजें हें नासता. म्हाजें फक्त लोकां खातीर कामा खातीर आसता. आनी सुदीन ढवळीकारान आनी दिपक भाई म्हाका हेल्प केला डेव्हलपमेंट करपाक ऑर कोणा जॉबाक आनी कितें आहलें वो सिंटॅक्स टँक हें तेणी दिल्लें त्या टायमार. हेल्प केला. कोणाचें तशेंच एमजीच तशें न्हू, कोणी दुसरें ताका नेबरींग ताका एमएलए हेल्प करता ते उपकार विसरपा येना. हांव इलेक्टेड नासतना तर लोकांचें काम करूंक जाता जाल्यार दुसऱ्या आमदारा कडेन वयचोच पडटलो न्हू. आनी आयज हांव तेंच्या अगेन्स्ट उलोवंक शकना. ओके, तुमी उपकारान आसा तांच्या. करना. पूण सद्या पार्टीन आम आदमी पार्टीचे आसा. आम आदमी पार्टीचे. अरविंद केजरीवाल हांगा आयलो की बदल जातलो अशें दिसता तुमकां? पळय लोकांकूय दिसता अशें दिसता तुमकां? तुमी पळया, आम आदमी पार्टी गोंयान आसली, हांवें ताका पयलें. पूण जेन्ना एक महादेव नायक जॉयन जाले, तेज्या नंतर हांव जॉयन जालो, मागीर आमचो अमित पालेकर जॉयन जालो, नाल्यार मागीर जॉयन जायत गेले. म्हणजे हे आसली मागीर प्रतिमा कुतिनो बितिनो सिसील बिसील सगळीं आसली. आनी जेन्ना हे जॉयन जावपाचें चालू जालें पळय तेन्ना, आनी केजरीवाल सर येवत रावलो पळय एवरी वीक येता, तशें आमचें ग्राफ वाडपाक लागलो. आयज आमी सर्वे करता खंय घरा डोर डोर. आयज आम आदमी पार्टी सबंद गोंयान अशी घरांनी पावल्या. ताजो फायदो पडटलो. ताजो फायदो पडटलो. ओके, लास्ट हातून माविन गुदिनोक तुमी हरोवपाक कॉन्फिडंट आसा? 100 न्हू, 200%. 200%. ओवर कॉन्फिडंट ना? ओवर कॉन्फिडन्स ना. कित्याक हांव ओवर कॉन्फिडन्स ना. म्हाजे लोकूच सांगता म्हाका ह्या फावट बदल जाय गोंयान. नवो काळ नाका. आनी तुमी एक सिंपल म्हाका सांगा, जे एक 40-40 वर्सां एकूच आमदार मिनिस्टर दवरप हें सारकें सांग म्हाका.
आमकां भुरग्यांक युथांक चान्स दिया न्ही. अशें लोकांक दिसपा जाय न्ही, आतां त्या वोटरांक दिसपा त्या जाय. खातीर आमी म्हणलं न्हू बदल जाय. हा, म्हणून बदल जाय. आमी So- काम करूंक शकता, आमी आहा न्हू, आमी धांवते घोडे मरे. आमी काम करना, आमकां घरा धाडा 5 वर्सां. ते म्हणजे 10 वर्सां समृद्धीची आणि विकासाची म्हणटा आणि 5 वर्सां समृद्धीची. सो ताच्या खातीर म्हाका ते तकले वयल्यान वयता तेंची बाबू बीजेपीचे ती 10 वर्सां समृद्धीची आनी ना 10 वर्सां विकासाची जाली खंय हय. आतां, आणि आतां समृद्धीची 5 वर्सां येतली. आतां तुमकां ते- दिसना हे टॅग लायन हाज्या खातीर लोक भाजपा वटेन वतले? भाजपाचें वोटींग आहा तें भाजपाक पडटलेंच, कळ्ळें न्हू. पूण ते मायनस जातले. आम आदमी पार्टीचें सगळें फ्रेश वोटींग जातलें. गेले फावट जाला पळय तेजे की आतां सगळें न्यू वोटींग जातलें आनी आमी फर्स्ट आनी सेकंड आसतले. आजून आमी फर्स्ट आनी सेकंड First. आनी फर्स्ट आनी सेकंड आयच्या डेटीन चलता ऑल ओव्हर गोवा. ऑल ओव्हर गोवा. हां. आनी अशे 20-22 कॉन्स्टिट्युन्सी दाबोळेन फर्स्ट. दाबोलेन फर्स्ट. हां. अशें आमी थोडे कॉन्स्टिट्युन्सी 5-6 कॉन्स्टिट्युन्सी फर्स्ट आहात, थोडे कडेन सेकंड आहात. ते आजून कोड लागलो, कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातले सेकंड. आनी तुमकां सांगू, पंजाब इलेक्शन आहा, चंदीगडाचो रिजल्ट पळयलो तुमी. पंजाब आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करता, गोवा फॉर्म करता. हें म्हाका एक हांवें केजरीवाल सरा फुड्यान बसला आनी हांव पार्टीचे लेवल काम पळयता तेजेर. गोंयान गव्हर्मेंट फॉर्म करता, गोंयान गव्हर्मेंट भंडारीचो मुख्यमंत्री फॉर्म कोणी असू शकता. कोणी आसूं. देव बरें करूं, तूं वेळ दिलो म्हणून. न्हू, आम आदमीचो सरकार येतलो म्हणल्यार त्यांनी डिसिजन घेतलं भंडारीचो हय. सीएम जावन दी न्हू. एक 5 वर्सां तेंकां दिवन आमकां भंडारीकूच दिया. 5 सगळ्यांनी वर्सां. ओके, पळया न्हू. घडये तेंकां तुमी काम- असू शकता. ते कोणान नशिबान हा तोच जातलो सीएम. ओके, देव बरें करूं. हे आशिल्ले बाबू नानसकर. ते म्हणटा की हे फावटी दाबोळी मतदारसंघान कसोय करून माविन गुदिन्होक हरयतले म्हणजे हरयतले. पर्सेंटेज आणि सर्वे पळयत जाल्यार नंबर 1 आसा आम आदमी पार्टी. बाकीचे पक्ष आयले तरी पुणून फरक कांय पडना. दाबोळेचे वेगवेगळे विशय आसा आनी तातूंत म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार लोकांक आपल्या नांवार घरां अजून जावना, ती तांच्या नांवार घरां करून दितले. फक्त डांबराचो वास आयलो म्हणून जायना, तो डांबराचो वास 5 वर्सां आसपाक जाय न्ही. 12 वर्सान एकदा आसपाक जाता. 3-3 वर्सां ना 4-4 वर्सान तरी एकदा 4 वर्सांनी एकदा तरी डांबराचो वास येवपाक जाय. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Our channel partners are RDX Goa. Our production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabyland.com. Keep watching us.